हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळे जाण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. आयज असा मम्मीचो हळदी कुंकुम, सो ऑलमोस्ट सगळी तयारी जाल्ली हा आमगेर. फक्त रांगोली काडपाची उरल्या. सो पहिली रांगोली घालतली आणि मागीर तुमकां दाखयता कितें कितें तयारी केल्या त्यो. ही पळयात गायज, रंगोली घालून जाल्ली आसा माझी आता रेडी. सो जस्ट रांगोली घालून कंप्लीट जाल्ली आसा माझी आणि बाकीच्यो तयारी करून दवरल्या, ते दाखयता तुमकां. पळय, एक कडे फ्रुटी काडून दवरल्या दिवपाक, ह्यो पॅकेटां करून दवरल्या. तिळाच्यो आणि चणे आणि लाडू आणि ह्यो फुलां एक्स्ट्रा बिश्ट्रा काडून दवरला. चणे शिजयल्ले मम्मीन दिवपाक आणि हळदी कुंकुमाची प्लेट आणि हे वायन हांवें सगळे सेट करून दवरला, कित्याक मम्मीक मागीर दिवपाक बरें पडटलें न्हू म्हणून. सो अशें पान आनी सुपारी घालून दवरला. ह्या वर्सा वायनाक आमी रवो वाडटा आणि हे खावपाक काडला हांवें बिश्टे. भुरगीं बी येयल्या जाल्यार चॉकलेटी, हे चकल्यो आणि तिळगूळ लाडू आणि चणे. दुसरे दुसरे आयटम वाटता. गेल्या वर्सा कितले वाडलेले आसा? वर्सा साखर वाटलेली, उनो रवो वाटता. वाव, म्हणजे मम्मी कशी दिसता ती कमेंट करून सांगात गायज. फुलां घालूंक ना चॉकलेट घालतले न्हू आता. मम्मी काडलेली हांवें म्हापसा बाजारासून. बरें दिसता न्हू. वयर काडपाक म्हणजे आणि ते कापपाचे असं तसेच असू दे, ते किती कापता दिसा नाही घेते. गुलाब घालायला स्टेटर आणि घाली ना काय असे दुरून कोण फोटो काढता? हे सोड तू हात पण ना ते फोटो काढ पुरा. आयलो फोटो ना नाव काढता. सो फायनली हांवें माझा ड्रेस चेंज केल्लो आसा. सिंपल ड्रेस घातला हांवें, पिंक कलर. आणि मम्मी माझी ही मम्मी हांवें पिंक कलर घातला आणि मम्मीन ब्ल्यू कलर घातला. कशें दिसता ते सब कमेंट करून सांगात प्लीज. आमगेर यात वायनाक वायन ती आता म्हणे वायना सोपतली अम्मे.
मी कशी दिसता सांग? बरी दिसतं. कितली बरी दिसता? खूप खूप बरी दिसतं. मम्मी पण हो, आजचो ब्लॉग हांगाच एंड करता आम्ही. जरी तुमकां आवडला जाल्यार आमच्या चॅनलाक लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो चड लोकांचे व्हिडिओ शूट करूंक पावंक ना, बिकॉज मदीं मदीं मम्मीक हेल्प करताले, खूब जाणां येतालीं तेन्ना. सो विशिंग यू ऑल हॅपी मकर संक्रांती. तिळगुळ घ्या, गोड बोला. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. बाय.